apprehension in the minds of the people about non-availability of security guards at Cap de Rama Fort. Cap de Rama जी security आसली, थंय हाली खूब deaths जावपाक लागल्या, कोण पडटा, कोण मरता, आनी ताका लागून security, this fort is architectural and heritage important, needs to be unnecessary security तुम्ही दवरची काडले जाल्यार, हांव नको काडल्या काय कितें जालें, काय रिन्यू जावना कितें जालां, पण म्हाका दिसता अर्जंटली स्पीकर सर थंय गरज आसा, काय तुका काय लागता थंय, कारण थंय कितें जाता, हाली खूबच डेथ जावपाक लागल्या, कोण पिकनिके वता आनी कितें वता, आनी ते कोफजांव जाता. So I will request the minister to say that he should immediately see that this security is provided. सांनी आसा सकाळची 9:30 to 5:30 आसा सद्या एक आसा अटेंडेड एक आहा पूण रातचो ना सद्या पूण दिसांनी दवरलो आसा पूण तो आमी दवरतले रातचे भुरगे ते कोण पिकनिकेक वता पयर एक डेथ जाला पळय ते सगळे आयले म्हाका मेळपा सांगपाक श्री विल्फ्रेड देसा ए म्हजो आनी एक दोन आसा स्पीकर सर 2-0 आसा स्पीकर सर apprehensions in the minds of the local artists about failure of the government to provide financial assistance grants during annual festival of touristic importance. आर्ट एंड कल्चराचे मंत्र्याचे नदरे काडटा की एक इव्हेंट नातालाच्या दिसांनी जुवारी पुला कडेन जाता तुवें पळयलां आसतलो सगळे पळयता जवळ जवळ 1000 भर नकेत्रां ती एक फॅमिली आहा हजबंड एंड वायफ आनी ती लायतात आनी लोक खूब थंय पळोवपाक वता आमी वता आसतना मुद्दाम थांबोवन थंय भितर वता पळोवपाक आनी तें बरें दिसता पळोवपाक ट्युरिस्टीक गाडयो थांबता थंय वता तांकां पयलीं केन्ना तरी मिनिस्टरान तांकां हेल्प केला अंडर आर्ट एंड कल्चर गेल्ले 2 वर्सां काय तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां सो देट हांव पयर गेला तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें की तांकां कितें जाल्यार आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर की कित्याक तूं तुमकां कदाचित स्कीम बंद केल्या कितें केल्या पूण अशे एक्सेप्शनल केसीस ट्राय टू हेल्प देम समथींग कारण ती आपले पयशे घालून करता दे डोंट रेज फंड्स तातूंत भितर एक गजाल लक्षांत दवर की ती कोणा कडल्यान पयशे मागपा वचना दे स्पेंड देयर ओन मनी आनी इट हॅज बिकम इयरली येतें सगळे जाण पळयता आसतना म्हाका वता आसतना त्या जुवारी पुलाचेर ते सायडीक करतात सर नोंद केल्या तुमचे हेची 0 अवरची पण एकूच आमचे कोविड-19 असल्या कारणान पेंडिंग असल्या कारणान ओनू आमी कोणाक फायनान्शियल ग्रांट दिले ना नेक्स्ट इयराच्यान 1st of April वी आर गोइंग टू रिलीज अ फायनान्शियल ग्रांट एंड द 1st of April प्रोसेस सुरू जातलो सर Honorable. Sir, I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of villagers due to construction of Western Bypass Road, which is dangerous to vehicular traffic at crossing level at Dongori, Rumbder, Gorvati, Nuve and Matol, Verna due to non-installing of traffic signals and street lights on this stretch. Action the government intends to take to install the traffic signals, street lights on stretch of Western Bypass between Nuve to Verna to avoid accident and loss of life and property. Speaker sir, Nuve Western Bypass so आता दोनूय साइडीन ओपन जाला हा पयली एक साइड आसताली आत बोथ साइड्स चालू जाला आनी थिंगा रामब्लज ना आनी ट्रॅफिक सिग्नल ना लास्ट टाइम म्हाका असेंब्ली एश्युरन्स दिल्ले थिंगा ट्रॅफिक सिग्नल घातले म्हणून आतां आमकां एक प्रायवेट CSR फंडाचे ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक एकलो मेळ्ळा आनी आमी काल मिनिस्टराक मिटींग केल्या with that Real Alliance Enviro Solutions and Engineers. मुगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक तांकां जाता तितू बेगीन NOC दिवपा आनी हे लायट्स ट्रॅफिक सिग्नल घालून घेवपाक. Speaker sir, I would like to get a matter for 0 hour mention to the Honorable Chief Minister. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to haphazard planning of the area owing to increasing number of government, commercial and residential complexes. Porvorim is categorized under the urban status. However, the constituency still faces major water, electricity, garbage and sewerage problems. Therefore, it is imperative to commission the water treatment plant so as to ease out the water-related problems of the area. In addition, the government needs to revisit its Har Ghar Nal concept, considering that many parts of the state still lack proper water supply altogether, which would make the concept of having a tap redundant.
The people of Pororim are also concerned about the electrical issues in the area. The streetlight poles are either non-functional or require frequent repairs, and a lot of streetlight poles are not having LED fitting due to shortage of the same. This results in areas with dark spots, frequent accidents, and security issues. We are still awaiting the streetlight policy. Furthermore, there have been concerns on the pendency of the sewage treatment plant, wherein the land for setting up the plant is still pending clearances. Similarly, other vital projects of the constituency like the housing board market, multipurpose panchayat ground, proposed fire station, science park, PDA garden, tourism art park also need to be made operational. The steps government proposes to take in this regard. स्पीकर सर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिता सगळ्यांकडल्यान रिप्लाय घेतल्या न्ही एकूच कितें आसा न्ही ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावराक म्हाका दिसता आयदर ही नीड्स द सपोर्ट फॉर द गव्हर्मेंट इन टर्म्स ऑफ द LED फिटिंग्स आमकां मेन प्रॉब्लेम कितें जाल्या खुबशे पोल्स एम्प्टी आसा फिटिंग्स ना सांगले जाल्यार स्टोरान ना दे आर ओन्ली रिप्लेसिंग द एक्झिस्टिंग फिटिंग्स सो त्यो एरियाज मातच्यो पळोवच्यो करता दिता इन्स्ट्रक्शन पॉलिसी रे नेक्स्ट पॉलिसी रे म्हणजे आनीक आसा स्पीकर सर आनीक आसा मागीर Speaker, sir, if I could ask for a calling attention, but I'm pleased the Speaker has given me zero mention, and I would like it to bring it to notice of our Deputy Chief Minister, Mr. Babu Kolekar, TCP. Speaker, sir, fear and anxiety of the people in Karona/Aldona village on account of the approval granted to a private party to set up a private sports complex in survey number 320/1. Speaker, sir, the Town and Country Planning Department had recently accorded an approval to an individual person for construction of a private sports complex in the Comunidad land, earmarked as a playground in respect of survey number 320/1 of the village of Aldona, Bardes, Goa in the Regional Plan 2021. Upon being informed about the said fact, I immediately approached the TCP Minister who, upon perusing the documents and being convinced about the illegality, immediately directed the revocation of the approval granted, and I am greatly thankful to the Honourable Minister for his quick action. Speaker, sir, the property came to be zoned as a playground only on account of the resolution passed by the Gram Sabha, and the said property, along with other properties, were proposed to be developed by the government for the construction of a playground, and the said resolution was not meant for development of private properties into sport complexes, and in the process convert the same into open-air halls for weddings and parties. This is an important point to note, Speaker, sir. What is shocking is that the Assistant Planner of TCP submitted a false report confirming the existence of an 8 meters road on site, when in fact the road is less than 5 meters. And while the contour plan obtained by the villagers showed a depth of 80 centimeters from the road level, the Assistant Planner has reported it as only 45 centimeters to get the same legally approved by disregarding the fact that the said property is a water catchment area and surveyed under survey number 320/1. Speaker, sir, I request the Honourable Minister, TCP Minister, Deputy CM, to assure this August House that no approvals will be granted to any private individuals for carrying out any development of a private sports complex of any individual persons in the property bearing survey number 320/1, and also the entire area earmarked as playground for the village of Aldona/Karona as the said property 320/1 belongs exclusively to the Comunidad Fraternal de Aldona and is hereby marked as a playground in Regional Plan 2021 solely for the villages of Karona/Aldona. Speaker, sir, I want to request the Honourable Minister and give me an assurance of the House to order a vigilance inquiry immediately in respect of the approval granted by the TCP officer and that particular officer. I want an assurance from the Speaker, sir. Thank you. स्पीकर सर हे जिरोवर मेन्शन जे आमचे माननीय सदस्य बाब कल्याण टिकलो आनी सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी पयलीं तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली पूण मागीर सरपंचांनी काही क्वेरीज रेज केल्ली काही आमचे लोक येवन तेमी बी ऑब्जेक्शन हे केल्ले उपरांत आमी ताबडतोब टॅक्निकल क्लियरन्स दिवप केली आतां ते कोर्टाक गेल्ले आसा पूण तांकां परत दिवपाचो प्रश्न येना की एक वेळ लोकांनी आमची नोंदी हाडून दिल्ली आसा की थंय ती एक्टिविटी जावपा जायना पूण ताची इन्क्वायरी जावपाची गरज स्पीकर सर कित्याक तांच्यानी 8 मीटर रोड आसलो तो 5 मिटर्सान 8 दिला आनी ते वॉटर कॅचमेंट एरिया ऑल्सो आमी रिवोक केली न्ही वय पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा न्हू हांव जात येतलें कशें जातलें तें एश्युरन्स जाय म्हाका एक्शन घेवपाचें न्हू
Speaker sir, 8 meter आले ते 5 meter, 8 meter दिता. मागीर the approval दिला and misguiding the department. This should not happen. ज्यांना नजरेक आमच्या लोकांनी हाडून दिली आम्ही रिवोक केली न्ही. पण ऍक्शन घेवपाची गरज आसा. Honourable member Sri Rohan Khawte. Speaker sir, a calling attention actually जाय आशिल्लें, पूण I would like to put it to the House, to the Honourable Chief Minister, for 0 hour mention. Apprehension and anxiety in the people of the state due to the unwarranted firearm safety training course mandated during gun license renewals. Rule 24 of the Armed Rules 2016 mandates the safety handling training to be undergone only by those applying afresh or those who have undergone the training during the issuance of their primary gun license. However, the people belonging to senior citizen category, farmers, army officials, and individuals holding a firearm for self-defense are also forced to undergo the safety training, which was not mandatory while getting their primary license. In addition, Speaker Sir, government has to consider that not everyone can access the sophisticated training system and can afford the exaggerated processing fees. Therefore, there is an urgent need for issuing appropriate guidelines and SOPs in order to put this issue to perspective. Government should immediately act on priority basis. Speaker Sir, एकूच मिनिटान सोपयता. आज या लायसन्स रिन्युअलाक वतात. रिन्युअलाक वता आसतना एक कॅटेगरी पडटा आर्मी आनी डिफेन्स who have fought a war. They have been told to take training. सेकंड कॅटेगरी पडटा शेतकरी वर्ग, जे आमी सारखे बारीक समाजाचे लोक म्हणटात. त्या लोकांक जे करता देट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. त्या लोकांक ऑनलायन बी कांय कळना आनी फीजूय सद्या परवडना, पूण तांकां सांगलां ट्रेनिंग करचें पडटलें फॉर रिन्युअल. तिसरी कॅटेगरी पडटा स्पिकर सर सिनियर सिटीजनाची. जे सिनियर सिटीजन कोविडाच्या मगज मारीन आमी भितर रावंक सोदतात तांकां ट्रेनिंग करपाक लायता. आतां आनी एक कॅटेगरी जाता स्पिकर सर, जे लोक इनहेरिटन्स ऑफ फायर आर्म्स घेवन आयिल्ले ते वापरना, ते फक्त शोक दवरिल्ले असतात. तांचे कडेन ते लायसन्सार असता, तांकां सांगता ट्रेनिंग कर म्हणून. आणि पांचवी कॅटेगरी आमच्या सारकेली जी while giving the license there was no training, and section 24 clearly states, Speaker sir, कि every license may at its expiration and subject to the same conditions if any as to the grant thereof be renewed by the authority mentioned schedule 2 as renewing authority within a period of 30 days on receipt of the police report. हांगा खंयच मेन्शन केल्लें ना. जेन्ना विचारता स्पिकर सर, कलेक्टर सावथ म्हणटा MA चे गायडलायन्स. हांवें RTI मागून घेतली, MA चे गायडलायन्स ना. लोकल RTI मागली की तुमी ट्रेनिंग कशें करचें पडटा. ते मॅजिस्ट्रेट रिप्लाय करता, इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोक्युअर्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणून. हातून स्पिकर सर नॉर्मली पुलीस ट्रेनिंग अकॅडमी सुद्दां आशिल्ली, इट वॉज ओके. देर इज वन एजन्सी इन पोंडा विच हॅज बीन टोल्ड टू कॅरी आउट दीस पर्टिक्युलर ट्रेनिंग. आणि दीस पर्टिक्युलर थिंग आतां कित्याक आयला हो पळत प्रश्न पडटा. आमी जेन्ना गन डिलरा कडेन घेतात तेन्ना वी आर टोल्ड अबाउट द गन्स विच आर परचेस्ड बाय पीपल लायक अस. वी हॅव बीन ट्रेन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम इन्क्लुडींग द यूज ऑफ एम्युनिशन. तशेंच बाकीचे कॅटेगरीचे आसा स्पिकर सर, प्रॅक्टिकली हातून बसूंक शकना. ताज्या खातीर I would request the Honorable Chief Minister to revisit this and ensure that this is cancelled so that we are able to move आणि लायसन्साची सगळी सध्या कलेक्टरच्या ऑप्शन आसा ती स्पिडी क्लियर जातली. Speaker sir, I look into the matter. This is zero hour mention. I look into the matter. सांगता आपल्याक हांव पळयतां. आमकां सगळ्यांक हें येता. वी आर ऑल आर्म्स लायसन्स होल्डर्स. कितें जाता, ट्रेनिंग घेवपाक पुलिसे कडेन जर केलें जाल्यार ओके आहा. हो एक प्रायव्हेट एजन्सी तोंडान येता ते लायन दिता. वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस पर्सन. आनी कलेक्टराक विचारल्यार कलेक्टर कितें म्हणटा की दीस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ सेंट्रल एम. लेट अस टेक अ डिसिजन हियर. हांगा डिसिजन स्पिकर सर, आमी 3 दिसाची असेंब्ली, हो विशयाला 3 महिने लागला. आता हो जुलैच्या एक सर्क्युलरा प्रमाणे वी आर डुईंग दिस. Let Honorable CM keep this in abeyance till the time he studies it properly, effectively. मागीर स्टार्ट करूनी. आता सध्या अबेयन्सान दवर. कित्याक सगळे रिन्युअलाक उरल्या. फाल्यां कोणाकडे गन आसा इट विल बी इलिगल बिकॉज इट विल बी रिन्यू फॉर रिन्युअल. स्पिकर सर, तुझ्याकडे गन आसा थंय आसा आनी लायसन्स समज रिन्यू जावना, इज इट व्हॅलिड? Speaker sir, I know. Same will take a decision. request the Honorable Chief Minister. Decision is, Speaker sir, house is the place for decision. Ani kenna decision. This is the decision here. Zero hour, please. Speaker sir, विथहोल्ड म्हणून दी मरे.
एकच एकच एबियन्सान दवर मरे. Whatever the things, I'll look into the matter and I'll resolve that. एकच इश्यू हांव नजरे राव रे. एकच एबियन्सान दवर करता एकच इश्यू हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरे काडपाक सोदतां. तें बाय आशिवाद. ते रिन्युअलाक सीएमान सांगला कॅन्सल करता म्हणून सीएमान सांगला कॅन्सल. रिन्युअलाक सुद्दां एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना. आय हॅड ब्रॉट दीस नोटीस. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन नासतनाच स्टेटीन केलां आनी रिन्युअलाक एब्सोल्युटली गरज ना. तांकां सांगितलें की तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना जाल्यार तुमी आनी सेंट्रला रेफर करनाका, हांगाच हें करा म्हणून. मातशें Honorable Sri Davlekar. Fear and apprehension in the minds of self-help groups providing midday meals in various schools in the state of Goa for discontinuing their services, which has caused hardships to the self-help group members on account of financial loss to their business. Measures government intend to take in this regard so as to strengthen and provide relief to the unemployed women self-help group. आम्ही आत्मनिर्भर भारत हो शब्द वापरता आणि हांगच्यानूच जी सुरवात जाता काय कितें अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्र्यान हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. सेल्फ हेल्प ग्रूप भारतीय जनता पक्ष आसतनाच केल्लें आनी आज तुमीच आसतना जर अशें कितें जावपाक लागलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो. Speaker sir, self-help groupaंकूच आमी quotations दिवपाक लायला आणि म्हाका दिसता आमी तेंकाच दितले ते. एश्युरन्स दिया म्हाका तुमी तें आनी तांकां डिसकंटिन्यू करचें ना. सेकंड, म्हजी कॉलिंग अटेन्शनां आशिल्लीं आनी 0 आवर आशिल्लें. 3 दिसाचे एसेंब्लीत आमी जे प्रश्न म्हणटा ते प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण तुमकां आमकां मेन्शन तरी करपाक दिया. हांवें तांचे कडेन इतलें मागलें तुमचे कडेन की ते 0 आवर तरी म्हाजे घालून दिया म्हणून. हांव वाचता फक्त कळुनूय तुमकां ते प्रश्न खबर ना. मंत्र्यांक सुद्दां खबर ना जे प्रश्न. आतां हो जो प्रश्न आहा पळय आतां हय म्हणटलो मंत्री तुजो. हांव सांगता. Fear and anxiety in the minds of agriculturists, especially cashew and mango growers, on account of great loss and damage caused by cyclonic, unprecedented instant of rain, thereby damaging blossom of cashew and mango trees, and measures government intend to take to support these agriculturists. हे उनूच जालां आनी पयर जो पावस आनी हें पडलें आतां दवय गेलो. आतां दव पडपाक लागलो. थंडी ना, परत ब्लॉसम येवचो ना. ब्लॉसम म्हणजे घर तो येवचो ना. थंडी पडपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले. कारण तुमी काल म्हाका आन्सर दिलें तो शकरो तें खाता आमी सपोर्ट प्रायस दिता. नाल्ल जर बोणो आसतनाच खालो तुमी सपोर्ट प्रायस दितले खंयचे. मातसो विचार करा तेका. हांव उगी रावलो त्या वेळार. अशें करूं नाका. हे विशय सर्वसामान्य मनशाचे शेतकऱ्याचे आनी शेतकरी जगलो जाल्यार आत्मनिर्भर भारत जातलो. ना जाल्यार जावचो ना. त्या खातीरूच हांव हे उलयतां. आनीकूय म्हजे 4 इश्यू संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आशिल्लो. त्या नंतर मोटर व्हेकल एक्ट आशिल्लो. कांय दिवना म्हाका. सांग मरे कितें तें सांग. तुमचे नोंद आमी घेतल्या पुणून आनी ऑलरेडी आमी हेजे बरोबर ऑलरेडी सगळे झेडिओ काय इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. ज्या ज्या कडेन अशें हें जाल्ल्या ताबडतोब तुमी सायड इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दियात. आनी जेन्ना काम करना तुमकां हांवें 100 फावटी सांगलें इन्स्ट्रक्शन काम करना म्हणून. ना तुमी कांयच एक्शन घेना. जेडीओ काम करना म्हणूंक शकना. आमच्या पॅन्डेमिक म्हणजे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां जेडीओनी आमच्या फिल्डार रावन काम केलां. सामकें स्ट्रिक्टली लॉकडावन आसतना सुद्दां सगळे तालुक्यांत आमच्या जेडीओनी काम केलां. ना म्हणपाक जायना. जेडीओ काम करता. फिल्डार वचून काम करता. म्हणून तुमी एक्सेप्ट केला. Honorable Reginald. I want to bring to the notice of the House relaxation for marriages. लोक भायर सां येताय. तुगेले दोगांय all citizens. आतां they have been staying in Goa, but since they are nationals, foreign nationals, तांकां काज जावपाक रेजिडेन्सी मेळना. जाय जाल्यार पयशे दिल्यार ही रेजिडेन्सी मेळटा. ना जाल्यार मेळना. ही तांकां त्रास जाता. राव रे मातशें राव रे. पयशे आतां 30% बी जाय डिस्कस जालां. तेजी आनी नाका रे. सो आतां आनी हें if required they are getting this residency and my registration data, but officially काय म्हणना. तांकां एक relaxation दिन तांकां काजार register करपाक, because they have been previously they have been Goan citizens. So तांकां consider करचें. ना जाल्यार तांकां relaxation घेवपाक पडटा. Even another relaxation of 15 days waiver, because they require 1 month for registration of the
marriage full register जावपा तांकां 1 month रावपा पडटा. So even those two relaxations, foreign nationals कोण येताय भायर सांगता काज जावपा हिंगा. आतां लंडन सांगता कोण येता पुर्तुगाला सांगता they come here to get married. They have short time. Pandemic टायमाक तांकां त्रास जाला. So तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक खंय तरी मेकॅनिझम कोन्न इवन रेजिडन्सी तांकां मेकॅनिझम कोन्न कित्याक रेजिडन्सी तांकां मेळना जाल्यार ते आतां इतली काजां रेजिस्टर जाली. सो तांकां हें वेवर दिवपाक कन्सिडर करचें हें आय एम ब्रिंगिंग द नोटीस ऑफ द हावस. Honorable Churchill Alemo, you answering? 1 minute. 1 minute, Churchill. Honorable colleague, जो झिरोवाक मेन्शन केला तेका म्हाका म्हजो सिनियर कलीग तो म्हज्या परस पयलीं आमदार जाला. I think he is aware that if you go to the court, a foreign national to the APP is given the permission on the same day. I don't know whether he is aware, so I am making you aware that a foreign national, because he is a foreign national now, he is not an Indian citizen, he is not a Goan national. He may be a Goan, he may be my brother also, but then it does not happen that way. So there is a relaxation where he has to go to the court, APP दिवपाक जाय, immediately marriage register जाता, एक जालें. दुसरें तुवें एलिगेशन केलें की कोण तरी सर्टिफिकेट दिता 15 दिसांनी 1 म्हयन्याचें दितात, तेजे म्हाजे नजरेक हाड तेजें एक्शन घेता. तिसरी गोष्ट जी आसा, ओवरऑल I understand the sentiments, because last time Tony Babu सांगतालो, we have already, the government has approved the constitution of a committee consists of legal luminaries and experts to draft the family code of the Portugal civil code. Considering the changing times and to the tune of the recent scenario in India, and the said committee shall be notified shortly, because we want people of that caliber. It cannot be any person. So we have to take their permission, and we have written to them, and their permissions are being sought. I am monitoring. Moment all those people give their permission, I cannot name who are there, but they are well-to-do people of legal luminaries and knowing the language of Portuguese also. So once they give their thing, we will notify this committee. The said committee shall, besides examining other issues pertaining to the code, the entire code, will also examine the requirement of relaxation for obtaining 1 month residence certificate for registration of marriage of foreign nationals born in Goa and having Goan lineage. So we are looking into it. But right now, it can be done. You are aware of it, no? So based on that, and secondly, तुवें कोणें सांगलें पळय की तुका बोगस सर्टिफिकेट येता तें मातशें म्हजे नजरेक हाडचें. सर फकत हांवें कन्सिडर करपाक कित्याक 15,000 पडटा इवन एडवोकेटा बी वयता जाल्यार कितें करता जाल्यार तेका लागून हांवें ब्रोट इट टू द नोटीस आनी तांकां टायम लिमीट ऑल्सो इज अ कन्स्ट्रेंट तेका लागून हांवें हाडला नदरेक तूं आज सिनियर कलीग म्हणटा आनी कितें म्हणटा जाल्यार तें दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी तूं जाय तें म्हणून म्हाका बट कन्सिडर कर तें तांकां रिलीफ जाय इतलें. Speaker, sir, I did not, I said he's my senior colleague, he's my senior colleague. I said that there is a provision in the law which allows a foreign national to get married in 1 day. So, तेणें म्हाका पयशे चड पडटा ते पयलीं सांगूना, आतां सांगलें, so I have answered him, Speaker, sir. खबर सांगत पयशांक लागून सांगलें, आतां सांगलें मरे 15,000 पडटा म्हणून सांगलें. 15,000 कित्याक मायज पडटाय. हांवें सांगलां पयले पयशे सांगलें तुका सांगपाचो हांव. Speaker, sir, हावजां आयले म्हणटकूच आदले सेक्रेटरी उड आसता हाजो ना बाबुलमॅन तो सदांच कितें तरी धाडलें सार कायद्यान मेजाचेर दितालो सगळ्यांक आंडून घातालो. हांवें एक बरें कॉलीग एडिशन घातलें आनी कॉलीग एडिशन म्हणटा तें सामकें सिरियस तें पूण म्हाका तें कॉलीग एडिशन दिलें आनी आयज तें जिरोवराच चिंत नासलें. आतां दिलें मरे जिरोवर वाच कितलीं घातलेलीं आहा कांयच ना म्हणजे सोड. Fear and anxiety in the minds of the people due to the change of name of the college of Malikajan at Kankona without permission of Education Department. Steps the government intends to serious this matter. Speaker, sir, जेन्ना हांव जायत तेंप जालो ह्या हावजांत आहा जायत पाटी हांव मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाला आनी जेन्ना लोकांक कितें गरज आहा ते गोवोरमेंटाचे कायद्याचेर बांदपाक मेवता. आतां गोवोरमेंट कायद्याचेर हे मालिकाजनांत आमी रूम अमके ते क्लास बांदल्यो आनी तिका नांव आशिल्लें गोवोरमेंटा हेजे प्रमाणे हें नांव चेंज केलां
आनी एक चित्तान देसाय म्हूण कोण एकलो लोकल मनीस तो आपल्या नांव घाता हें कितें चलना तुगे गांव मरे स्पिकर सर तुगे गांवांत हें कितें चल्लां काय म्हणटा हांव जाल्यार गोवोरमेंट बांदता गोवोरमेंट आपल्यागे तिका नांव दवरता गोवोरमेंटान बांदिल्लें म्हूण आनी तुमी नांव चेंज करता तुमी जोणेकलें नांव घाता एक कितें आनी सेरत पळय आनी हें जालें न्ही हें सगळ्यांतलें आनी जालां जायत कडेन पूण हें केशें जातलें आतां हें केशें कितें चल्लें म्हणजे सरकाराच्या पयशांचेर बांदप लोकांक गरज आहा म्हूण स्कॉल आनी तें तूं नांव काडप आनी जोणेकलें नांव घालप तूं तेजो अधिकार कितें आनी हें तुमी आनी हावजां हें बंद जालें हय बिल्डिंगो आणि नाव आपलें घालप कॉलेजी किंवा हेका हें बरोबर न्हय हें खूब कडेन जालां हेचेर इन्क्वायरी करा म्हणून हांवें दोनदां सांगलें स्पीकर सर हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन दोगांयक असल्या बाबतीच्यो ज्यो केसीस आसा ताजी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट स्पीकर सर 0 आवर जाले No, obituary is no. स्पीकर सर एक ऑनरेबल सीएमाच्या नजरे काडूंक सोदता विच इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न स्पीकर सर पयर आमी लेखी भवनाचें इनॉग्रेशन केलां द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स थंय सकयल ट्रेजरी आसा लेखी भवनाचें जें इनॉग्रेशन केल्लें आसा तातूंत जी ट्रेजरी आसा तातूंत ऑनरेबल सीएमाक मागता की ताबडतोब ऑडिट मागचें कारण प्री लिबरेशना वेळाचें वेदर देर वॉज गोल्ड डायमंड कॉयन्स कितें जें आशिल्लें एकूय बजेटरी डॉक्युमेंट नाल्यार एक्सप्लोनेटरी मेमोरेंडम खंयच मेन्शन जाल्लें ना सो हालींच्या हालीं म्हाका दिसता तें ऑडिटूय जावना आनी तें उरलां भांगर उरले ते कॉयन्स पयलींचे लिबरेशना वेळाचे हो प्रश्न आज पडला ऑनरेबल सीएमाक सांगता की मागता की इमिजिएटली हाजेर इन्क्वायरी जावची बिकॉज द न्यूज इज खुबशे भितरली स्ट्रॉंग रूम आसा तातलें सामान ना जालां म्हणून अशे न्यूज आसात ऑनरेबल सीएमान ते व्हेरीफाय करचे Honorable CM, just extend the time. Okay. I extend the House by 15 minutes. Those in favors? Yes, I. Okay. The House is extended by 15 minutes. Speaker sir, payerच्या calling attention Reginald Babache, I had told that I will be placing a file of the complaint on Tirumala Tirupati Multipurpose Cooperative Credit Society on the table of the House. I would like to place it on the table of the House for Honorable Minister for Cooperation. Okay. Obituary references to the sad demise of Professor Edward de Lima, a prolific Konkani writer, literature, and a social worker. His most recent book, Tales of Socorro, is his debut into fiction after his autobiographical story, Yesterdays at Monte jogging down memory lane of 2019, was significant. And Sri Antônio Inácio João de Souza, noted theatrist and singer. Let us rise to maintain 1 minute silence as a mark of respect to the reporter. So. Congratulatory references. Congratulatory references to the following. Late Srimati Mridula Sinha ji, former governor of Goa, for having been selected to be awarded a prestigious Padma Shri award posthumously. Sri Vinayak Kedekar, veteran writer, noted folklore artist and researcher, for having been selected to be awarded the prestigious Padma Shri Award.
Sri Alex Reginald Lawrence, MLA, John Claro Fernandez, veteran theatrist, and Enclidas de Ali, noted Konkani writer, for being conferred the Gulab Awards. Sri Raghunath Mashelkar, eminent scientist, for being honored with the prestigious Atal Sanskriti Gaurav Puraskar. Sri Krishna Gajanan Vaze and Srimati Sindhu Samit Nayak Prabhu Desai for being selected and awarded the state and national awards respectively for excellence in teaching. Master Akshay Bangle, Miss Vinita Bicholkar, Miss D.L. de Silva, Miss Nympha Fernandez, who have excelled in their academic par excellence. Mrs. Prerna Palekar for excellence in performing arts. Master Leon Mendoza for winning the 67th Chess Grandmaster of India title. Miss Tanisha Karasto and Miss Anura Prabhudesai for excellence in badminton. The Goa Visually Impaired Cricket Team for winning the runners-up title of Parasman Trophy Tournament in Ajmer, and Master Ashutosh Mavaskar for winning the Man of Series Award. Master Yash Fatte for winning the French Open Junior Squash Championship. Srimati Sapna Pai Anglo, Sri Vivek Naik, and Srimati Hema Bugade, recipients of Kaulashalya Acharya Award. Kaushalya Acharya Award. Yeah, same thing, what I said. Miss Nisha Rajkumar Prasad for her courageous act of rescuing an infant from a kidnapping attempt at Bambolim. Sri Santosh Birmole for training India's men's boxing team for World Championship to be held in Paris and Tokyo Olympics in 2021. Miss Sharon Dias for winning national and international beauty pageants. Miss Tracy Fernandez, physiotherapist, and Miss Shika Pandey, cricket player, for representing Team India at ICC Women's World Cup and T20 in Australia in 2021. Miss Yuvena Fernandez, assistant referee, to officiate in FIFA World Cup final in Under-17 Women's World Cup at Jordan. Sri Prabodh Sirvaikar and Ravindra Desai, Deputy Superintendent of Police, for being awarded the President's Medal for Distinguished Service. Indian cricket team under the captaincy of Ajinkya Rahane for winning the Border Gavaskar Trophy in Australia. All elected members of Zilla Panchayat also. Oppose केले IIT project Papers to be laid. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in the today's order. Hey, again calling. I will break now. Okay, we will break for lunch. Break for lunch. And we meet at 2:30.